शेता सोम्या तुका घेव कावला लेता वेदीसशीर तुझ्या जीवना बागेता सोम्या तुझे थंय हांव एक व्हरता भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता सद्या असो सोळावो ऐतार आचरण करचे वखदा हे मेसेच्या बलिदानाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता एका मनाची काळजाची जावन ही मेसेचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया जे कोणा मागता बसयला सुडास कडून तांचे बसोत ह्या मेसेच्या बलिदाना वेळार विशेष करून मागया हे संदर्भार देवान आपणा केले उपकारा अर्गसावन विस्पटयता आलिस डिसूज कुटुंब साईन मुंबई अर्गसावन विस्पटयता पौलीन नोरोना मुंबई अर्गसावन विस्पटयता पौलन डिसोजा मुंबई कलिना देवान आपणाचेर उतरल्या सर्व बरेपणा खातीर देवा अर्गसावन विस्पटयता क्लरिसा जेन लोबो मुडगिरे हे सर्व ते बसोत मागया मातसो मेस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयला सुडा आसकडून तांचे बसोत ह्या मेसेच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाच्या न्हू एका कुटुंबाच्या स्पिरिटान सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावं आमी हे वेदे बोवारी संगता जमल्या आयची देवस्तुती आमकां काकुळतीन भरलेले गवळी जावंक आपोवणे दिता आपूण बरो गवळी म्हणलें जेजून आपल्या उतरा करण्यानी दाखयलें आनी हेंच आपोवणे ताचो पाटलाव करतल्यांक आमकां ताणें दिलें पवित्र स्नाना वरवीं आमकां हें आपोवणें लाभलां आसता ह्या आपोवण्याक सरी जाल्लें जिवीत जियोंक जाय अशी कृपा आमकां मेळोवन दी म्हणलो इरादो मतीन धर हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया मोगळ भाव भयणीनो जेजू जावन आसा बरो गवळी गुड शेपर्ड म्हणटात कन्नडांत व्हडले कुरबा म्हणटात बरो गवळी शेड्यां खातीर आपलो जीव दिता आनी असोलो गवळी आमचो सोमी आमच्या खातीर ताणें आपल्या जिविताचें अर्पण केलें आनी आमी आज बरे गवळी जावंक जेजू आपोवणें दिता हर एकल्यांकी गवळी जावंक आपोवणें आसा तुमी गवळी गी खाली आज मात्र गी बिस्प मात्र गी हर एकल्यांकी ते मिसांव आसा कुटुंबांत एक बापोय जावं कुटुंबांत एक आवय जावं आपणाच्या थाबेन दिल्ल्या भुरग्यां बाळांक आपणाच्या ताब्यान दिल्ल्या मनशांच आमी खरे गवळी जावंक आसा असले गवळीपणाचें जिवीत जिवंक सोमी आमकां दार दिवं दी म्हूण विशेष करून ह्या संदर्भार मागया एक घडी दोळे धांवया आमी गेल्ल्या पथकाची दूख धरया नितळ काळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया सोम्या जेजू तूं बरो गवळी चेडयां खातीर आपलें जिविताचें सगळें समर्पण केलें आमी बरे गवळी जावंक थोडे फाटी फाटी सरल्या आमी स्वार्थी जाल्या मस्री जाल्या रागिश्ट जाल्या ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा सोम्या पश्चातापान भोगसाणे मागून म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय सगळी दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय मोगळा जेजू बरो गवळी
शेडयाचो मोग करता थोडे पटी आमी मोग करूंक फाटीं सरल्या आमी थोडे पटी राग क्रोध दोन चियल्या हेरांच्या दुखाक कारण जाल्या पश्चाताप सने मगून म्हणटा हांव दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय आमी खरे गोळी जायनासतना थोडे पोटी आमी आमच्या हातांत आसलेल्या शेडयांची खरी जतन करिनासतना तांणी वाटसूं कशें केल्लें आसा ह्या मुखांतर आमी पेल्याक आनी तुका दूख दिल्लें आसा सोम्या पश्चातापान बोगसने मागून म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय सर्व पदवेदा देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती अजयिष्टा सोसरी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदांत देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सुमिया देवा देवाची शिळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया इकडी बरदोळे तांप्या आमच्या गरजां खातीर ते समा खातीर मागया जे इरादे घेवन मिस भेटयता त्या इराद्या पासून आमी मागया मध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतात त्या सगळ्या भाव भयणी खातीर मागया कनवळे आमच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या कृपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक बर बवार्थान बरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप म्हज्या सरोवसो हिण होगडायतात आनी शिमटायतात त्या गोवळ्यांचे काटा उलयता तो सर्वेस्पर देखून म्हजे परचेक चलयतात त्या गोवळ्यां विशीं
सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें म्हणटा, तुमी म्हजो हिण शिंपटायला आनी ताका पयस धांवडायला, तुमी ताचो सांबाळ करूंक ना. देखून हांव तुमच्या वायट करण्याचें परीपण घेतलो, उलयता तो सर्वेस्पर. पूण ज्या देशांनी हांवें म्हज्या हिंडाक धांवडायला त्या सगळ्या देशांतावन हांव म्हज्या हिंडांतल्या उरलेल्या बकऱ्यांक एकठांय करतलो आनी तांकां तांच्या सरोवराच्या मैदानार परतून हाडटलो. तें सुफळ जातलें आनी तांची संख्या वाडटली. तांकां सोरोवंक हांव गोवळ्यांक उपसयतलो आनी ते केदींच भियोवचे नान वा आकांतान भरचे नान. तांचे मदलो एक पर्यान सुकोन वेसोना, उलयता तो सर्वेस्पर. पळया येतले दीस, उलयता तो सर्वेस्पर, आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपसयतलो. तो कोरो राय कसो शाणेपणान रास चलयतलो आनी देशान न्याय नीत सांबाळटलो. ताच्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो. सर्वेस्पर आमची नीत ह्या नांवान ताका आपयतली. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. Servéspor mozogowli, kais makaunena. Servéspor mozogowli, kais makaunena. Servéspor mozogowli, kais makaunena. निशात उदका सरशी म्हाका तो आपोन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. Servéspor mozogowli, kais makaunena. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेमचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता. Servéspor mozogowli, kais makaunena. Servéspor mozogowli, kais makaunena. सांव पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, पूण तवळ पयस आसल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत ताच्या रक्ता मारिफात लागीं हाडल्यांत. क्रिस्तस आमची आनी तुमची शांती. आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातीच्यांक एकवटायिल्लीं ताणेंच. आमकां वेगवेगळीं करून आमचे मदें उबारिल्लो दुस्मानकायेचो पागोर आपल्याच रक्तमासान ताणें कोसलावन घाला आनी जुदेवांचें धर्मशास्त्र ताच्या विधी आनी नियमा समेत ताणें रद्द केलां. अशें 2 लोकांतावन आपणा थंय एक नवी परजा रचोवन ताणें शांती स्थापन केली. कुर्सार मरोवन आमचे मदलो द्वेश ताणें नाश केल्ले वरवीं 2 जनांगांक एकच कुडींत एकवटावन परत्यान देवा थंय ताणें हाडून पायल्यांत. अशें क्रिस्तान येवन सगळ्यांक शांतीची सुवार्ता प्रगट केली. देवा तावन पयस आसल्या हेर जातीच्या तुमकां आनी ताका लागीं म्हूण आसल्या आमकां क्रिस्त मारिफात
आम्ही तुम्ही एक पवित्र आत्म्या वरवीं बापा समोर वेची योग्यता जोडून घेतल्या. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. मुझे बोकऱ्या मुजो ताळो आयकता म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भगवान मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. आतां धर्मदूतू जेजूचो सिंह फाटीं आयले आनी आपणें केल्लें आनी शिकयलेलें सगळें तांणी तांकां कळयलें. तो ताणें तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमचे इतल्याक एक वरें विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशव घेया. कित्याक इतलो लोक येतलो वेतलो की जेजूक आनी ताच्या सिसांक जेवंक सयत पुरसोत मेळनातली. आनी ते माचव्यार सोडून तांचे इतल्याक एक वर विंगड एक सुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात तें पळोवन सबारांनी ते खंय वेतात म्हण पारकिलें. देखून सर्व शारांतावन पांय वाटेन ते सुवातेक ते धांवून आयले आनी जेजू आनी ताच्या शिसांच्या की पयले वचोन पावले. अशें माशवा वयलो सकला देंवतना जेजून एक व्हड लोकांचो जमो पळयलो. गोवळी नातलेल्या बकऱ्या बरी ते आसले देखून ताचें काळीज वाडलें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. देवाचें उतर. वखरी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो आनी भुरग्यानो. गोवळी गोवळी म्हळ्यार तुमी जाणात इंग्लिशान ताका कितें म्हणटात? आं कितें म्हणटात? शेपर्ड म्हणटात. कितें म्हणटात? कळ्ळें? चप्पल. शेपर्ड म्हणटात. शेपर्ड इंग्लिशान शेपर्ड. कन्नडान कितें म्हणटात? कुरुबा. कुंबा. कुरुबा. कुरुबा म्हणटात. कुरुबा. गोवळ्यांक पळयल्यात गे तुमी? खंय? हेणे खंय? हां खंय? आस्पत्रेच्या फाटल्यान गटात तेणे पळयल्यात. गटात तेणे गोवळी. गोवळी कितें करतात? बोकऱ्यांक सरयतात. बोकऱ्यांक सरयतात. खंय सरयतात? बरे मैदानार बरे सुवातेर. कितें आसले कडेन? तण आसले कडेन. मागीर बरी सुवात आसा. पालो. मागीर उदक. उदक आसले कडेन सरयतात. न्ही गोवळी कशें आसतात पळोवंक? गोवळी हातान ते बेत काडून. आतां ते बेत काडून मांड्याक एक हेल्मेट दवरून. हेल्मेट न्ही. हेल्मेट न्ही. मागीर व्हायरसान मुंडास म्हणटात. मुंडास बांदून मागीर दवी मुस्ताई. दोई मुस्ताय की खालें. तुमी MLA विशयां सांगतात की? MLA विशयां हां तुमी पळयल्ले गोवळी अमेरिकाचे जायचे. हां गोवळी एक पांयांक वणो घालतात. थोडे आसले थोडे वणो घालनात. आतां ते बेतकाटी आसा. माथ्यार एक कांबोळ घालची. कांबोळ काळ्या कलराची कांबोळ घालची. गोवळी मुखल्यान वता की फाटल्यान वता? गोवळी फाटल्यान वता. कोणाच्या फाटल्यान वता? बोकऱ्यांच्या. हां बोकऱ्यांच्या. तुमी पळयलाय गोवळ्यांक?
पळय लागी एक एक पडी. सत्त पळयले बरी सांगतात मात सरताना मात रंग जाता काल करचे गवळी खेदाळे बकऱ्याच्या मुखल्यान कळलें गी गवळी खेदाळे बकऱ्याच्या कितें हा मुखल्यान आनी त्या गवळ्याच्या फाटल्यान कोण येतात हा बकरे येतात पळया आमकां गोरवां पसून सवय न्ही गे आमकां गोरवां पाडे रेडे पसून सवय न्ही गोरवांच्या मुखल्यान गेल्यार कळलें गी तुवें मात गोट्या वचोचें गोरवां सीद कोणाकोणाच्या गाद्याक वेतात कळ्ळें कळ्ळें कितें म्हणटात वय देखून आमी कितें करचें गोरवांच्या फाटल्यान वचूं मा म्हणलें तुमी गोरवांच्या फाटल्यान वचोचें आंबडीचे गोरवांक नातल्यार आमी मुखार वचून फाटीं म्हणल्यार गोरवां आसची ना पूण गवळ्यांच्या गवळ्यांच्या केजीन तशें न्ही गवळ्यांच्या केजीन मुखल्यान गवळ्यान येचें आनी मुखल्यान वता आसतना ताच्या फाटल्यान कोण येतात बोकरे येतात आतां मस्तू जाग्यार व्हडल्या जाग्यार मस्तू गवळी आसात एक 7-8 गवळी आसात आनी हर एका गवळ्यांक 1000-2000 बोकरे आसात आनी एका मैदानार विशाल मैदानार चलतात वय गे आनी आतां गवळी मुखार वेता तवळ दुसऱ्या इणांतले बोकरे हांचे सांगात येता ते येनात कित्याक येना म्हळ्यार ते बोकरे त्या गवळ्याचो ताळो आयकता देखून तो हू म्हणून बोब मारून वेता आनी त्या ताळो ते आयकतात देखून ते ताच्या फाटल्यान वेतात दुसऱ्यांच्या फाटल्यान वचनात कित्याक त्या बोकऱ्यांक आनी त्या गवळ्या मदें संबंध आसा त्या बोकऱ्यानी गवळ्या मदें मोग आसा बांद आसा देखून ते बोकरे दुसऱ्यांच्या गवळ्या फाटल्यान वचनात समजले वचना कित्याक जिजो म्हणटा मुजे बोकरे मुजो थाळो आयकतात मुजो बोकरे मुजो थाळो आयकतात देखून दुसऱ्यांचो थाळो आयकनात देखून ते ताच्या फाटल्यान वेतात दुसऱ्यांच्या फाटल्यान वचनात देखून ताका खरो गवळी आनी खरो हिंड म्हणटात 2 तरांचे गवळी आसात 2 तरांचे कसले ते एक सांबाळाक दवरले बड्याचे सांबाळाची गवळी आनी एक नीस गवळी म्हळ्यार आपणाचे बोकरे पळ सांबाळतलो गवळी हांगासर कोण बरो नीस गवळी बरो की सांबाळचो गवळी बरो नीस गवळी कितें करता नीस गवळी आपल्या बकऱ्या खातीर नीस गवळी आपल्या बोकऱ्याची खरेपणी जतन करता खरेपणी जतन करता न्ही गे सांबाळाची आवय आसा नीज आवय आसा खंयची आवय बरी वय मू कितें करता नीज आवय मोग करता भुरगे आसो मोग करता मागीर कितें करता पालन पोषण करता मागीर चडीत जतन घेता चडीत जतन घेता सांबाळाची कितें करता सांबाळा खातीरच काम करता सांबाळा खातीर काम करता मागीर कितें करता फुकरे केल्यार चाट्ट दिता एक मम्मी डॅडी सांगचे जाल्यार जागृत कळ्ळें मू आनी कितें व्हरता म्हळें म्हणटा न्ही खुद्द आवय कितें करता आपणाचेंच दूद दिता सांबाळाची दिता दिना बटलेचें दूद दिता वय गे पळया तशेंच सांबाळाचे गवळी आसात पळय ते सांबाळा खातीर काम करतात न्ही कितल्या वरांक बकऱ्यांक भायर बांदिचे वरीचे सकाळीं उजवाडटाना वरीचे सांबाळचो मनीस केदाळा व्हरता जाय गी नाका गी म्हणून तो भायर काडटनात वरां 9 जातात वत जाता न्ही गे मागीर केदाळा आमून हाडटा फाटी खुद्द असो बरो गवळी जालो जाल्यार इल्लें बरें थंड आसा सोरों दी म्हणून एक 5 मिनटां 10 मिनटां चड सोरोंक अवकाश दिता सांबाळचो जाल्यार म्हाका घरा वचूंक आसा मागीर अंगडी वचूंक आसा बायलेक आनी भुरग्यांक सामान व्हरूंक आसा बोकरे खायना जाल्यार मात्ती खायनात आले केल्लें पुरो म्हणून हो उडदो म्हणून तो इकी आपूण हाडटा अर्दें पोट भरलें बोकऱ्यांक आपूण हाडटा तो बरें करून पियेनातल्यार वडणी म्हूण हाडलें आनी गोट्यान घालें वो पिडच्यो
ताका सांबाळायचंय मनीस पयशां खातीर काम करचें. खरो गवळी कितें करता भुरगे बकऱ्याची नीजपणी जतन घेता, नीज खरेपणी जतन घेता. तांकां बऱ्यांतलें बरें खाण, बऱ्यांतलें बरें उदक, बऱ्यांतलें बरें वारें, बऱ्यांतलें बरें सवलत्यो दिवन तांकां तो सांबाळटा आनी अशें खरो गवळी जाता. सुणें वागोट येत, वाग येतीत, तो कितें करता, तो धांवणोवचे प्रयत्न करता, तो पळोवन धांवना. ह्या ताच्या बकऱ्यांक वांसोवचे प्रयत्न करता, पूण सांबाळसो जाल्यार कितें करता, तो बकरे मेले जाल्यार गेले दिशीन हांव म्हाका वांसयता म्हणून तो उसळटा आनी तो आपलो जीव वांसयता. पळया आमच्या गांवांनी आमच्या घरांनी म्हणजे मोगाच्या बाबडीन आमी जायतीं जानवरां पोसतांव न्ही गे, पोसतांव गी ना, पोसतांव गी ना, कसलीं पुरो जानवरां आमी पोसतांव घरांनी. पेटे, माजरां पोसतांव, पेटे पोसतांव, गोरवां पोसतांव, कुंकडा, कुंदीर पोसतांव, कुंकडां पोसतांव, मागीर सोंसे पोसतांव, सुकणी पोसतांव, मागीर मांकोड पोसतात, दुकोरू, पोसतो, मोला म्हळ्यार सोंसोत्तो इंग्लिशान. कितें जावं दी पोसतांव न्ही गे. पोसल्या उपरांत आमी तांचो मोग करता. आजकाल थोड्यांनी फ्लॅटांत न्ही पुरा घरांत व्हडल्या व्हडल्या घरांत सुबीत माजरां पोसचीं आसात. सुबीत पळयतना खुशी जाता न्ही गे. असो बरो जतन करतात. तांकां पिडा आयल्यार तीं रडटात. कांय मेलीं जाल्यार जालेंत मेलीं जाल्यार मागीर ससनाचो विशय 4 पटी म्हणून कितले रडटात आनी कितले बरें ताचे मातये पळयतात म्हणना. मस्त मोग करता मनशां बरीत भारी बरें. दुसरें कांय थोडीं लव बर्ड्स पोसतात, कांय कीर पोसतात न्ही गे घराली. कांय थोडे पेटे पोसतात. सुबीत पेटे आसात आज. हुंदरां बरीं, मांकडां बरीं आनी बरे सुबीत पेटे आसात. ते घरांनी पोसतात आनी मोग करतात जतन करतात. कितें जावन दी बारी बरें मनशांचो मनजा दिसो आमी मोग करीचे. ओके. आदींच्या काळार आतांच्या काळार आमच्या घरांनी गोरवां आसात. गोरवां थोड्यांची घरां गोरवां पोसतात. पयल्यांच्या काळार मस्त गोरवां आसतालीं न्ही गे. व्हडलीं कितें म्हणटा मस्त गोरवां आसतालीं. तीं खाट गोरवां न्ही गे. ती तांकां एक नांव दिवचें आहलें. केंपी, आप्पी, मुट्टी, चेन्नू, पिंकी म्हणून नांव दिवचें आसलें. आनी तांकां सकाळीं दूद आनी खाण जाल्या उपरांत खंय सोडचें, गुड्या सोडचें. सांजेर तिंतेतात आंबोडावणीचें तिंतेतात सडा वतून. येना जाल्यार सोदून येचें. केंपे, मुट्टे, आंबे ये दर म्हणचें न्ही गे. ती कोणाच्या गाद्यांत आसतात, कोणाच्या तोटांत आसतात. इतलां नांव म्हणचे. थोडी पटी रागेल 2 सोडचीं. ताज्या उपरांत हांव म्हणून गोठ्यान गेलचें न्ही गे. पळया आनी सगळीं गोरवां येना जाल्यार घरांत आसलेल्या मनशां न्हीद पडना. खंय गेले कोण ना गाय इतल्या बरी गाय 2 कुट्टी दूद दितालीं. हे म्हज्या जे 2 कुट्टी दूद दिता खंय गेली गोत ना. आज दूद दिना. तांकां दुदाची तकंत. पळया तशेंच आमच्या घरा कुंकडां पोसतालीं न्ही. कुंकडां पोसतालीं ना मस्त कुंकडां पोसतालीं. तांकां सकाळीं बडें गुडांतलें सोडचें न्ही गे आनी खावंक घालचें. खावंक घालतना मेजचें. तलकां कितल्यान, कोंबले कितल्यात, कोंबयो कितल्यात, कोंबे कितल्यात लेग करचें. 1 2 3 पुरा लेग करना धाडचें. सांजेर परतून आपोवचें आनी खावंक घालचें. गुडा घालचें पयलें परतून लेग घालचें. कोंबले कितल्यात, कुंकडां कितले एक ना जाल्यार शेजारच्या घरा पुरो सोदूंक घ्यायचें. आमचो कोंबलो तुमगेर आयले न्ही गे. मेळ्ळो जाल्यार खुशी. मेळना जाल्यार कोरेलान गेलो कोण ना, पक्कीसेलान गेलो कोण ना, मात्ती कोण गाळी येवच्यो. कोणाक शेजारच्यान धरून गेला जावंक पुरो कोणाक तूं नांव कोल्याचें. पळय म्हणजे मोगाच्या भावबडीन अशें आमच्या जिवितांत पळया आमी पोसलेल्या मनजांनी सो आमी पोसलेल्या सुकण्या संवजां सो मोग करता. आमी खरे गवळी जाता त्या दिशेन. खरी गवळी जाता आमी त्या दिशेन. पळया आयच्या सुवार्थेंत पळया मार्काच्या वांजेलांत जेजू आतां आपल्या सिसांक थंयसर मेळटा. सीस खंय गेल्ले आदल्या आयतार आमी आयकल्लें. सीस सगळ्या गांवांक गेल्ले पदवी काडून. देवसार धांवणोवची, पिडा गूण करची पदवी काडून गेल्ले. सगळ्यांनी गेल्ले. ते मिसांव काम करना तांकां पुरो जाल्यात. फाटी आयल्यात. थकल्यात ते पाप. थकल्यात तें काम करना. पुरा सण जाल्या तांकां. आनी फाटी आयल्या उपरांत जेजू म्हणटा आमी वरे गड सुवातेक या. हांगा जेवंकय सोडिनात, खावंकय सोडिनात, दनपारांची न्हिदोंकय सोडिनात. केदाळा म्हणना बेल्ल करतात, येतात. देखून कितें करचें आमी वरे गड सुवातेक
या इल्ले आराम करया पोटभर जेवया म्हणून जेजून से सांग म्हणलें आनी दोनी तेव्हा विसरले कळलें की ही खबर लोकांक कळ्ळें आनी वेच्या जाग्याक पळय खंय वचूंक तांणी येवजिल्लें त्या जाग्यार वचून पावतना लोक पांय वाटेनंत गुडो उतर न्हू दोंगर उतर न्हू पांय वाटेनंत थंय धांवन आयल्यात कळ्ळें हे दोनीचेर गेले ते पांय वाटेन धांवन आयल्यात तितल्या पयस तांकां पळोवन जेजू शॉक जाता गत्त पटी तांकां पळोवन जेजूचें काळीज मोवाळटा आनी तो कितें म्हणटा गोवळी नाचलेल्या बोकऱ्यां बरी ती आसात गोवळी नाचलेल्या बोकऱ्यां बरी जर तर एका मैदानार बोकरे सरतात आनी तांकां पळोवन सो गोवळी ना जाल्यार कितें जाता सांगा कितें जाता ते गवळे येणे तेणे बोकरे शिंपडातात कांय सुणे वागट ओन केल्यार कांय कळना तुमी जाणा ते थोडे फावटी पावसान मुयो येतात मुयो गोताय मुयो लंबा लायनीन मुयो येतात ताच्या मुखार एक व्हडली मुय आसता गोताय कंबारे मुय व्हडली मुय ती मिस जाली जाल्यार उरल्या वाटत गुतना खंय खंय येतात म्हणना हांवें त्या मुयेक धरून मारचें कळ्ळें व्हडल्या मुयेक फस्ट जाल्यार धरून किडनॅप करचें त्या उरल्या कळना पुरा रातच्या बाच्या पुरा घालतात मागीर कोणी येवन थंय रावलो जाल्यार ताच्या पॅन्टा भितर शर्टा भितर पुरो विकतात पळया तांकां वाट कळना खंय म्हणून वाट व्हरची ती मुय तित्त आमी काडली जाल्यार तांकां वाट कळना तशेंच एक गोवळी ना जाल्यार बोकऱ्यांक वाट दिसना खंय येचें म्हूण कळना धाकल्या सांगचें जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो इस्रायलाचो लोक जेजूच्या काळार तसोच आसुल्लो तांकां एक दिक्क गोत्र कुला कांय नासलें खंयसर वेता हांव कितें करता हांव कोणा खातीर जियेता हांव कांय नासलें कितें म्हळ्यार ते एका रितीचे बंदडेंत आसले बंदडेंत 3 तरांची बंदड आसली तांकां इस्रायलाच्या लोकांक जेजूच्या काळार राजकीय रितीन तांकां तांचोच म्हणलो सरकार नातुल्लो तांचोच म्हणलो राय नातुल्लो हेरोद राय आसलो नांवाक मात्र डम्मी राय पूण आडल ते कोण चलयतालो आडल ते कोण चलयतालो रोमाचो चक्रवर्ती अधिकार चलयतालो ताचो एक अंबॅसिडर आसलो ताचो राज्यपाल आसलो रायबारी आसलो पिलात ताच्या मुखांतर तो अधिकार चलयतालो रायाक कांय अधिकार नासलो पळया अशें आसतना हो चक्रवर्तीचे टॅक्स खंडापट्टे आसले बरोवंक तिरवो भिरंकूळ बरोवंक आसलो ते मात्र न्ही पळया देवाळाचोय तिरवो बरीचे देवाळाच्या तिरव्यांत रोमी चक्रवर्तीचे पयशे घालूंक जायनात इस्रायलाचे शेकेलीत घालीचे ते लोकांकडे पयशे नात थंय वचून मनी एक्सचेंज करीचे थंय लुटतात अशें राजकीय रितीन ते कश्ट नासले धार्मीक रितीन कश्ट नासले धार्मीक रितीन ह्या शास्त्रांचे फरिजेवाची नियमां म्हळ्यार भिरंकूळ नियमां तें काम कर नजो हें कर नजो तें कर नजो देवळांत चक्रवर्तीचे पयशे घाल नजो आनी थंयसर तुमी घरांत हाडलेली बलिदानां तुमी भेटोंक नजो तुमी थंयत काणगेचे ताका सर्टिफिकेट काडयचे भयंकर रुली आसल्यो आनी सामाजीक रितीन ते कश्ट नासले कोणाची पिडा भिरंकूळ आसली जवळच्या काळार आनी जर तर कोणाची पिडा कोणाक आयली जाल्यार त्या घरांत तो भायर घालीचे वाटेर घालीचे ताणें वाटेर पडोवन मरोचे ताका कूट मातान पयस घालीचे कोणाच्या पिडेच्याक कोण्णी लागीं घेनातले सुण्याक बरी सुण्याच्या पास्ट आसली गत तांची स्त्रियांक कोणीच वळख नासले स्त्रियांक मातू नासलो गमन नासले विधवींक लेखत ना विधवींक कोणी कॅर करनासले विधवींक लेखागत नासलीं अनाथ भुरगीं तांकां कोणी वळख नासलीं असल्या संदिग्ध परिस्थितींत लोक कश्ट नासलो आनी ह्या वेळार आमकां सुडका दितलो कोणी एकलो आसा गी आमकां बाचाव करतलो कोणी एकलो आसा गी म्हणून लोक अत्रेगून आसतना जेजून शिकोवची ती रीत जेजून करची ती हसर्यां जेजून करची ती विजमितां पळोवन वत्सू मेसिया जाय वत्तू सोडवणदार जाय वत्तू राय जाय कोण ना म्हणून लोक ह्या जेजू फाटल्यान धांवन येतालो खरो गवळी नातुल्लो पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडा आमच्या समाजांत जर तर खरें गवळी नात खरो एक मंत्री ना खरो एक शासक ना खरो एक
MP ना जाल्यार वा सरकार बरो एक सरकार ना जाल्यार आमची गत कितें कितें सांगा. फिरके जनतेक विगार ना जाल्यार भक्तिकाची गत कितें भावार्थाची गत कितें. हे सगळे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तवळच्या समाजांत आशिल्ल्यान जेजू म्हणटा गवळी नातलेल्या बकऱ्या बरी आसात. तांकां मार्गदर्शन दितले, तांची जतन करतले, तांकां राखून व्हरतले, कोणूच नात. जर तर आमकां सरकार ना जाल्यार उरले गोंयची सोडटीत गी हां ग्रासूं सोडटीत पळया. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू म्हणटा पिकावळे तेस्त आसा वावराडी थोडेस. आनी आज जेजू आज बरो गवळी जावंक आपोवणी दितना म्हाका आनी तुका तें मिसांव दिलां. एक आवय जावन एक बापय जावन तें मिसांव आमी करूंक आसा. खरो गवळ्याचें मिसांव, खरें गवळ्याचें मिसांव. जर तर खरो गवळी आपल्या शेडयां खातीर जीव दिना जाल्यार आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज जायतीं कुटुंबांत एक बापय एक आवय खऱ्या गवळ्याचें स्थान घेता. पूण जायते फावटी आवय बापय आपल्या भुरग्यांक वाडोवच्यांत सुकून पडटात. कांय थोडी ओके कुटुंबांत पयशे गरजेचे, दुडू गरजेचो, वेगळी दीस काडूंक गरजेचें. पूण ताच्या सांगात कुटामी गरजेचें घेनाका, कुटामी गरजेचें घेनाका. सांगा गरजेचें घेनाका, गरजेचें. आनी कुटाम आतां एका व्हंकलेक एक न्हवऱ्याक जबाबदारी आसा कुटाम बांदून हाडची. देखून लग्ना जिवितांत ती एक व्हरतात, भुरग्यांचें देणें तांकां फावो जाता. त्या भुरग्यांक वय करची जबाबदारी तांची घेनाका. जाय पयशेय जाय, भुरगीं जाय. पूण कितें जाता थोडे फावटी भुरग्यांक जल्म दितात, परगांवांत बरें काम आसा, भुरग्यांक पळोवंक कोणूय नात, थंय भर गांवांत कामाक दवरल्यार मस्तू सांबाळ दिजे. देखून भुरग्यांक खंय दवरतात ल्हान ल्हान भुरग्यांक गांवांत दवरतात. आजे किशेनगी आज्या किशेनगी आनी कोणाक हेऱ्यान दवरतात. तर त्या भुरग्यांक कोणाचो मोग चुकता? आवय बापायन पळयल्ले बरी कोणी दुसरी पळोवंक शकतात गी, कोणी पळोवंक शकतात गी. आजी सकना, आजोय सकना, मावळोय सकना, मामी सकना, बापलोय सकना, मावशी सकना. आवय बापायन पळयल्ले बरी. पूण आवय बापायचो मोग ल्हानपणार घेवंक आशिल्ल्या वेळार हे भुरग्यांक घेना जाल्यार ते व्हड जाताना वाट चुकता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो वाट चुकता. गवळी नातलेले हिंडा बरी तें जाता. देखून दुडू गरजेचो, काम गरजेचें, त्या सांगता भुरगीं गरजेचीं, कुटुंबी गरजेचें म्हणलें आमी विसरूंक नजो. म्हजी गवळीपणाची जबाबदारी कितें म्हणलें आमी समजून घे जाय. दुसरें वाडचीं भुरगीं आसात, वाडचीं भुरगीं एडोलसेंस पावुल्लीं भुरगीं, हायस्कुला उपरांतलीं भुरगीं. कुडीची बदलावण जाता आनी त्या दाळा आपणाक कितें घडटा तें कळना, संवसाराक आकर्शीत जातात. असल्या संदर्भार आवय बापय न्हिदून पडतात. आवय बापय भुरग्यांचेर सरगमन दिनात, कॉन्सन्ट्रेशन दिनात. थोडे फावटी आवय बापय हॉस्टेलान दवरतात वा पीजीन दवरतात वा दुसरे कडेन दवरतात. भुरगीं तांचे इतले वाडटात, तांच्या कुडीच्या आकर्शणाक ती वळख जातात, वायट इश्टगाट करतात, आवय बापाय तातूंत चुकतात आनी जिवीत उलपोवन घेतात. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी अशें आसतना असले आमी गवळीपण चलोवंक जायना म्हणटा जेजू. तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमच्या ताब्यान दिल्ल्या त्या तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्या खातीर तुमी तुमच्या जिविताचे सॅक्रिफायस करी जाय. एकली आवय म्हज्या लागीं आपूण येता दोगा भुरग्यांक आनी म्हणटा फादर म्हाका बगतो संतोश बगता आज भोव अपुरब्याची दोगां भुरगीं म्हाका दिल्यान. काजार जावन 5 वर्सां भुरगीं नासलीं, उपरांत भुरग्याच्या देण्या खातीर मागलें. हो पयलो चेडको, उपरांत तें चेडूं भुरगें. फादर म्हाका बरें काम आसलें परगांवांत, बरें घडोवन आसलीं, पूण भुरग्याच्या फुडारा खातीर काम सोडून हांव गांवांत रावलीं. ह्या भुरग्यांचो जतन घेतला. आज हीं भुरगीं बऱ्यान वाडोवन आसात. म्हाका पळोवंक तेन्ना संतोश भोगतात. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असले जबाबदारी बऱ्या गवळ्याची आवय बापायनी सारकी भागी. कांय थोडी आसात भुरगें जल्म दिलो, बरें काम आसा, काम सोडूंक मन ना, देखून भुरग्यांक गांवांत दवरना, हॉस्टेलान दवरना, काम करनासात. पयशे कितले आसतीत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, दुडू कितलो आसतीत, पूण पयशांक मोग दिवंक जाता गी? पयशांक मोग दिवंक जाता गी? पयशांनी मोग घेवंक जाता गी? जायना. मोग आवय बापायनी दिवचो मोग खंयच्या मनशांनी दिवंक जायना. देखून हे मतीन दवरूंक जाय.
देखून आमच्या भुरग्यांनी वाती बरी परजळोंक जाय वाती बरी वात कितें करता उजवाड दिता आपणाकच कर्ग येता आनी उजवाड तशेंच एका गवळ्यान कितें करी जाय एका गवळ्यान आपणाकच कर्गी जाय आनी आपणाच्या ताब्यांत आसलेल्यांक उजवाड दिचे देखून जेजूचें उतर म्हणटा खरो गवळी आपल्या शेळयां खातीर जीव उसो दिता जीव उसो वात कितें करता वात आपणाकच कर्गयता आनी उजवाड दिता दोन वाती आसुल्ल्यो दोन वाती एका शॉपान दवरल्यो फॅन्सी शॉपान दोन वाती डेकोरेट करून सुबीत दवरल्यो सक्कडी लोक वाटेर येताना त्या वातींक पळयतालो आनी एक वात म्हणटाली कोणी म्हाका व्हेल्यार म्हाका जळयतली म्हाका कर्ग येतली आनी म्हजो उजवाड हेरांक दितली कळ्ळें गे दितली आनी एक वात म्हणाली ना बा ना इतलो सुबीत कर म्हाका म्हज्या रसनारान रसलां इतलो सुबीत कर ना हांव म्हाका तुलपा येना म्हाका कर्ग येना बा चे ना हांव अशेंच रावतली आनी हेरांक आकर्शीत करतली एकलो मनेस्त आयलो त्यो दोनी वाती ताणें मोला खाण गेल्यो एका देवळाक ताणें दिल्यो आनी त्या देवळांत पुजा करता आसतना पुजारीन कितें केलें पुरोहितान त्यो वाती पेटयल्यो एक वात पेटयली आपणाक जळोवंक आनी करगोवंक कशी आसली वात विक्की पेटली आनी एक वातीक पेटोवंक प्रयत्न केले पेट्टना पालवली दुसरे फावटी पेटोवंक प्रयत्न केले पेटली पालवली तिसरे फावटी चवथे फावटी पांचवे फावटी पेटोवचे प्रयत्न केले ती वात पेटोवंक ना पालवली आनी ह्या पुरोहिताक राग आयलो वात खाण गेली जणांतल्यान खाण भायर उडयली आनी उपरांत दुसरी वात दवरून ताणें पुजा केली आनी भायर उडयल्या वाती सो ही वात जळटा करगता बरो प्रकाश दिता आनी बोवा पुरबायाची पुजा जाता भायर उडयल्ली वात उपरांत पळयतना कितें जालें गुड डावनी वताच्या भराक भायर ती सगळी करगोवन गेली मेल्ट जावन गेली वात नातली ती मेण जावन कडल्या पूण म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो ती वात मेण जावन कडल्या पूण ती उजवाड दिवंक शकली की सकूंक ना ही कडली करगोवन गेली पूण उजवाड दिलो की ना हाचे तावन बरेंपण आयलें की ना आयलें ताचे तावन बरेंपण येवंक ना करगोवन गेली खंयच्याच फायद्याक ना जाली आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जर तर आमच्या ताब्यान दिल्ले आमच्या गवळीपणाचें आमी काम करिना जाल्यार आमी करगोवन कांयच फायदो नासलेल्या भायर उडयलेल्या वाती बरी जातल्या वाती बरी आमी ना जळना हेरांक उजवाड दिना पूण आमी करगतल्या आमी पिसांतूर जातल्या आमी देदस्पर जातल्या आमी खंयच्याच फायद्याचें ना जातल्या जर तर खऱ्या गवळ्याचे मिसांव सोम्याच्या पावलांनी चलोवन आमी पाळटा तेन्ना आमी आमकांच करगता आमच्या ताब्यान दिल्ले आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर आमच्या ताब्यान दिल्ले आमच्या परजे खातीर आमच्या ताब्यान दिल्ले आमच्या लोकां खातीर आमी आमकांच करगिता आमकांच जळयता आमकांच करगिता आनी आमच्या तावन आयिल्ल्या उजवाडा मारिफात जायतें बरेंपण जातलें हें गवळीपणाचें काम म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हें गवळीपणाचें काम असलें गवळीपण सोम्यान केलें आनी आमकां करून उलो दिता तसलें काम करूंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दे म्हणो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. उबी रावया तरी एका देवात ह्या सुलामचो भावार्थ उक्त्यान प्रगट करया. एकाच देवाक सत म्हणटा सर्वपदवेदार बाप तो सर्गाने पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पुत्र सर काळा आदे बापाता जल्माला देवातां देव उजवाडातून उजवाड देवातून कुसल्लो करू देव तो देवातां जल्माला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैवाचो ताचे वरवीं सर्व केल्यात आमा मनशां पसोत आनी आमचे चडवणे पसोत सर्गांतां तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मेळचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसोत पांच बुलां तकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो
सर्गास चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिवांचे आनी मेल्ल्यांची म्हूण सेवे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता आनी सलाम बापा आनी पुता बराबर ताका समसल को नमस्कार आनी महिमा भावो प्रवाद्या वरवीं दवरलो एकच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मता वरवीं स्थापलेले सभे सत मानता पातकाच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र नासा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वास रावता आमेन. एकडी बोर आमी सगळी आमची गोरसो आमची आशा आतां सुसारलेल्या भावार्थान ती एका देवाच्या पांयांतळा आतां आमी समर्पण दिवया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुज्या पुता जिजू बऱ्या गवळ्याचे आदर्श तांच्या जिवितां रुताकन तांच्या तबेन दिल्ल्या लोकांची जतन करूंक जायसची कृपा आनी देणी लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी तांकां दिली जबाबदारी प्रामाणीकपणान सांबाळूंक आनी तांचे तबेन आसच्या लोकांची जात कात धर्म लेखी नासतना सर्वांच्या उदरगती खातीर वावरूंक जायसची कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची देख घेवंक कुटुंबांतल्या संद्यांची मोगान जतन करूंक आनी माय मोगाचें कुटुंब बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां हर एकल्यांक पवित्र स्नाना मुखांत गवळी जावंक तुवें दिल्लें आपोवणें पाळूंक आनी त्या आपोवण्या सरी जाल्ली जिणी जिवंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त युवा जाणांक तुजे कृपेन बोर तांकां बरो फुडार लाभय आनी तांच्या जिवितान बरी विंचवण करूंक जाय अशी कृपा तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बावरी एकठांय जाल्ल्या आमी सोमेस्तांनी एकामेकाचो मोग करूंक काकुळटांनी हुस्को दाखोवंक जाय अशी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी बोरदोळे दांपी आमच्या कसकी गरजां खातीर मागे जे कोणा मागतान बसला सुगडास कडून तांचे बसूत एमबीसीच्या बलिदाना वेळार मागे गुवळी नातलेल्या हिंडापुरी असलेल्या सर्व भुरग्यां खातीर खरेपणाची गुवळीक सेवा दिनान त्या सर्व भाव भयणी खातीर आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी तुका भेटोवन दिता. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसां तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो कोरो गुवळी तो जालो आमकां ताणें सगळें समर्पीत केलें तें समापन आमच्या ताब्यान दिल्ल्या सगळ्या आमच्या भुरग्या बळांक समर्पीत जिवीत जिवोवचें वर्तें भाग आमकां फावो कर म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. काणी कामची तुका भेटोवन दिता मोगा तुवा स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता. बापा काणी कामची तुका भेटोवन दिता मोगान तुवा स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता. तुझी मुखार येता सर्व समर्पिता उंड्या वैना सवे आमकां सास भेटयता. तुझे मुखार येता सर्व समर्पिता उंड्या वैना सवे आमकां सास भेटयता. बापा काणी कामची तुका भेटोवन दिता मोगा तुवा स्वीकार
सर्वेस प्रशस्त रस्तर आम्ही तुका दिन वाचता तुझे उदारपणा दिला तो दाका सवाय नंतर बेडयता दाखवालीन दिल्या मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मी पिवन जातलो ससनाच्या ससनाक देवाक जय. सर्वेस्पर देवा लानवी मार्फत काजी दूख धरून तुका बलिदान बेडयता ते तुका म्हणटा तसलें जावं म्हज्या कोटापणांत म्हाका दून काड सर्वेस्पर आमच्या पथकांतलो म्हाका तूं नितळ करी. म्हणजे भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपदवेदा देवा मानतात असलें जावं म्हण मागाती. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पुसरेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या भोव मोगाळ बापा आदी म्हाका वेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक तुज्या परजेक तुवें फरमायलें त्यो सगळ्यो आतां संपवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्ण पावयल्यो. तसो जेजूचो याचना आज आमी तुका भक्तीन भेटयता तो दयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचे तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यांनी केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती आमा समेस्तांच्या सडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व कणी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजापाचे अजब ताणें केलें पातकांतली मरणांतली सोडूंक आमकां हो वर्तमान फावो केलो. विसून काडलेली कुळी याजकी राज्य कुळो पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा परजा आमी जावंक पावल्यां. सर्वतय आमी आतां तुजी कर्तृत्वां परगट करता कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडान तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतर गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओय सर्गी तुका जय. ओय सर्गी तुका जय. ओय सर्गी तुका जय. ओय सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओय सर्गी तुका जय. ओय सर्गी तुका जय. ओय सर्गी तुका जय. ओय सर्गी तुका जय. बो पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो उडो आनी वाय नसलें जेजूचें मांस आनी रगत बदलची पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र घडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता. आमकां हरी एकल्यां गवळीपणाचो वावर करूंक आपोवणें लाभलां. आमच्या ताब्यांत दिल्ल्या आमच्या सगळ्या भाव भयणींचो भुरग्यांचो कुटुंबदारांचो खरेपणी गवळीक वावर करूंक जतन करूंक खरो गवळी जावन आशिल्ल्या
सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताची कृपा मागे. बापा क्रुसूतून पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून हे देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जाऊन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूडो आनी रगत आपले सुकुशेने कस्टमरान सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावड़ता सुगुट परगटुया जेसू मेरो जेसू जिवंत जाला जेसू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सेवतल्या आमी समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारांत विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेब पिटर पोल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी आज जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट करे. तांकां तुजे इस्तगतीन अंतरलेल्या समेस्तां तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाच्या माया संगती तिचो पती भाग्यवान जुझे भाग्यवान धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना खऱ्या गवळीपणाचो वावर खऱ्या गवळी आदर्श घेवन करूंक देवा स्वादार आनी करपा मागोन सुमेन शिकलेल्या मागणे हातोबार सांगात मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची येतलेल्या आमचिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां थाळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दय करुणेची वितान समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचेणे बुरवशान तरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार का कुळतेने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणीन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्थाचे दीस घाल तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवार चलयताय ससनाच्या ससना सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. माय मोग सुगुर्त जावन एकामेकाचे तोंडां पडोवन इल्लो आसो दिवन आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. दिमी गेल्या
पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी अबसमेस्तच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयिल्ली खरो गोवळी जाल्ली आमी खरे गोवळी जावंक आपोवणी दितात ती हे शिडेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी पूण तुज्या कसूत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूंक आमेन. मोच्या काळजान जेजू सडवोंदारा मोच्या काळजान तानी भिडा थंयसर कर जेजू सडवोंदारा मोच्या काळजान जेजू सडवोंदारा मोच्या काळजान तानी भिडा थंयसर कर जेजू सडवोंदारा. सोम्या मोच्या मोगा तुजो हांव मोग करता म्हाका सगळोच दिता तुका घेवका शेता हांव तुका सेवंक लायता येतो काळजान मोच्या मोच्या काळजान जेजू सडवोंदारा मोच्या काळजान तानी भिडा थंयसर कर जेजू सडवोंदारा. प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिश्ट घाल सर्गींच्या देण्यांनी तूं आमकां भरल्याय तर आदले पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. तकली बघूया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाची वडणुका बाबार्थम सो जळो उजवाडम सो पांको दैरारामी बोरून पुरगट्या क्रिस्ता शांती पासून वावरून नीती पासून सुसून सुंतो सगळ्यां हाडून जावया सक्समोगा जेजू तू आमचो आधार मोगान तू आमकां सांबाळ कुर्बेन सर आमी आसो जियेशे कर सदांकाळ जेजू तू आमचो आधार मोगान तू आमकां सांबाळ कुर्बेन सर आमी आसो जियेशे कर सदांकाळ मोगाळ पुता सोवे अवघार मोरी आशीर्वादी आमकां. रोजारी साहेबीने सगळी संगता भगीन क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचे न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचे पूर्ण शेत अलंकार फादर मेलविन आतां तुमकां प्रणाम.
अलंगार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुनतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुनतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुनतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुनतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. खंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणशिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता आनी तुमी आमच्या खातीर मागा, आमकां सहकार दिया म्हूण विनंती करता. देव बरें करूं.